अभाविप ही विद्यार्थी संघटना ओनू 75व्या वर्सात पावल दवरता। त्या निमतान 9 जुलयाक फाउंडेशन डे दिसाची खाशेली कार्यावळ पणजे जातली। कार्यावळीक भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि अभाविपचो राष्ट्रीय सचिव अंकिता पवार हजर रावपाची आसात। अभाविप 75व्या वर्सात पावल दवरता। ह्या निमतान वर्सभरी गोयभर कार्यावळ जातल्यो। ताची सुरवात 9 जुलयाक जाता। पणजेच्या मिनेजिस ब्रिगेन्झा हॉलात सकाळी 10 ते दनपारां 2 मेरेन फाउंडेशन डे मनयतले। पुराय कार्यावळीची माहिती दिल्या गोय अभाविपची निमंत्रक धनश्री मांद्रेकारान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे महामंत्री जे जावन गेल्ले आसा, तशेंच आता सध्या तांच्याकडे भाजपाची जनरल सेक्रेटरीची जबाबदारी आसा अशें विनोद तावडे जी उपस्थित आसतले। तशेंच तांच्या बरोबर एबीवीपीचे नॅशनल सेक्रेटरी अंकिता ताई पवार ही बी उपस्थित आसतली। 9 जुलयाक मिनेजिस ब्रिगेन्झा हॉलान आमी हो कार्यक्रम करतली। सो तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी ह्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी करची। तशेंच आमच्या एबीवीपीन आता 75 इयर्स जाल्या, तशें आमी एवरी टायम शैक्षणिक विशय घेतात, तुमच्या पर्यंत ते पावले आसतले। तुमी आमकां वेळोवेळी ताचो साथ दिल्लो आसा। तशेंच आमी सामाजिकूय विशय घेता, लायक तुमकां खबर आसतलें कोंकण रेल्वे आंदोलन आसत, हाफ टिकेट आंदोलन आसत, नायलॉन चे आंदोलन आसत। सो आमी एबीवीपीन म्हणून खुबशे आंदोलनां करतात। रिसंटली तुमी झेवियर्साचें आंदोलन पळयलां आसतलें। लायक स्टुडंट्साच्या हिता खातीर जे कितें करपाचें आसा तें विद्यार्थी परिशद सदांच करता आनी आतां हेच्या फुडें करतली। लायक आमची संघटना 365 डेज स्टुडंट्साच्या हिता खातीर जे कितें इम्पॉर्टंट आसा तें करपाक सदैव तयार आसतली। हांव तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमच्या सगळ्यांनी आमची जी कार्यक्रमाचे हे आसा प्रसिद्धी करची आनी तुमी सगळे जाण आमच्या कार्यक्रमाक 9 जुलय मिनेजिस ब्रिगेन्झा हॉलान येवचे। एक्चुअली कार्यक्रम स्टार्ट अरावंड 10 सुमार जातलो। ताच्या मागीर विनोद तावडे जी एबीवीपीचे 75 इयर्सान कितें जर्नी जाल्या, म्हणजे कितें कितें एबीवीपीन केलां, कितें कितें एबीवीपीचे अचिवमेंट्स आसा ते मांडटले। तशेंच एबीवीपी ह्यान फुडें कितें करतली हेची एक मांडणी ते करपाचे आसा थंयच। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे, डिलन रॉड्रिगीस आणि ओमकार देशप्रभू।